नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नशामुक्त युवा विकसीत भारत संकल्प अभियाना खाला देशांतल्या तरणाट्यांकडेन व्हर्च्युअली संवाद साधलो. देशभरांतल्या तरणाट्यांक विकसीत भारत मिशना कडेन जोडपाची मोख ह्या देशव्यापी अभियाना फाटल्यान आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें की नशा तरणाट्यांची सपनां काबार करता, तशेंच घराबे उध्वस्त करता आनी फुडारांत हाचो धोको देशाकूय उप्रासता. आज के युवा स्टार्टअप्स की दुनिया में छाए हैं, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं. लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है. एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है. और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत विकसीत भारता खातीर नशामुक्त युवा संकल्प अभियानात वांटो घेतलो. नशामुक्त युवा ही कार्यावळ यशस्वी करपा खातीर देशांतल्या सामाजीक संस्थांनी, धर्मीक संस्थांनी आनी शिक्षणीक संस्थांनी 100 सप्तकाची कार्यावळ आयोजीत करची अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विकसीत भारता खातीर नशामुक्त युवा संकल्प अभियानात वांटो घेतल्या उपरांत सांगलें. आयज माझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ह्या भारत देशांतल्या तरणाट्यां खातीर एक क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, सेटअप इंडिया आसतलें, फीट इंडिया आसतलें, अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आनी योजना वेगवेगळी आपल्या कार्यकाळात सुरवात केल्यो आनी आज तरणाट्यांक ताच्या खातीर ह्यो सगळ्यो अवेलेबल आसा. आमी गोंयांत हांव एज चीफ मिनिस्टर येनासतना फाटल्या 7 वर्सांच्या कार्यकाळात युथाच्या खातीर आमी स्वयंपूर्ण गोंया मोहिमेची सुरवात केली. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आव्हान केलां की फुडले 100 आठवडे की नशामुक्त भारत, नशामुक्त युवा हो करपा खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम हातात घेयात. सगळ्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट गोंयांतल्या सगळ्या नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, गोंयांतल्या सगळ्या धर्मदायी संस्था, गोंयांतल्यो सामाजीक संस्था, धार्मीक संस्था, देवळां आनी बाकीच्या सगळ्यांच्या सयत आव्हान करता. वचयात फुडल्या खबरेकडे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनात संरक्षणा खातीर आशिल्ल्या प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जरथॉनाक 5वो वावटो दाखयलो. करियप्पा परेड ग्रावंडाचेर पावत 8000 धांवपटूंनी ह्या सोल्जराथॉनात वांटो घेतलो. आदले सेना प्रमुख आनी मिझोरमचे राज्यपाल व्ही.के. सिंग ह्या कार्यावळीत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार राष्ट्रपतींनी खासा टपाल तिकीटाचें अनावरण केलें. प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ही 253 वर्सां पोरणी रेजिमेंट आसा. ही सोल्जराथॉन कारगिल विजय दिसाची याद म्हूण आयोजीत केल्ली. प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत फिट रहे, हमारा युवा फिट रहे, स्वस्थ रहे, तो भाव वही है. हम चाहते हैं कि हमारा युवा फिट हो और उसमें सोल्जर और उनके समकक्ष जो उनके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, बाकी सिविलियन हैं, साथ साथ मिलें, साथ साथ दौड़ें. रन फॉर द सोल्जर्स, रन विद द सोल्जर्स. ही कार्यावळ पयलेच खेपे आयोजीत केल्या आनी तरणाट्यांची भलायकी घटमूट दवरपाच्या हेतान आयोजीत केल्या. सोल्जरथॉन एक ऐसा एफर्ट है जिसमें रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स का मैसेज है, से यस टू स्पोर्ट्स, नो टू ड्रग्स का मैसेज है. और आज ये दौड़ जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने फ्लैग ऑफ किया है, ये दौड़ पीबीजी के जो घोड़े और घुड़सवार हैं, जो कि एयरबोर्न कैवलरी है, उनको समर्पित है. और अब से ये एक एनुअल इवेंट है. हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि पीबीजी सोल्जरथॉन इनिशिएट किया गया. इससे पीबीजी के ट्रूप्स और घोड़े जो हैं सिटीजन्स के और नज़दीक आते हैं और यूथ के लिए एक मैसेज जाता है कि आपने फिट रहना, ड्रग्स को नो बोलना. और
एक हेल्दी नेशन के डेवलपमेंट में योगदान दें। कोलवाळच्या श्रीराम मंदिरात श्रीराम राष्ट्रोळी भजनी मंडळ आणि थिवी भाजपा मंडळाच्या जोडपालवान भजन सर्तीचे आयोजन केले। ही भजन सर्त थिवी मतदारसंघ मर्यादित आशिल्ली 8 भजनी मंडळांनी या सर्तीत वाटो घेतलो आणि गोंयच्या समृद्ध कलेचे आणि परंपरेचे प्रदर्शन घडयले। श्रीराम राष्ट्रोळी भजन मंडळान ही सर्त यशस्वीपणान आयोजित केल्ल्या खातीर थळावे आमदार निळकंठ हळणकर हांणी आयोजकांक परबी भेटयली। वो भजन स्पर्धा करपाचो एक उद्देश आसलो की ह्या मतदारसंघात बऱ्यापैकी भजन किंवा देवा कडेन बऱ्यापैकी आराधना करप, भजन करप, मेडिटेशन करप, जास्तीत जास्त देवाच्या भक्ती रावप हो उद्देश आसलो। ह्या नाडी आमी भजन स्पर्धा एक केले कीर्तन संमेलन आम्ही पळयता की जशी सुटी पडटा एक मे जालो की मागीर जेन्ना पावसाळो येयलो जून जुलय जालो की आमच्या हिंदू धर्माचे जे संस्कृती आहा जे देवाचे भक्तीन वचप ही जेन्ना आषाढी एकादशी सुरू जाता आनी सुरू जाता आसतना सदांच पंढरपूरच्या वारकऱ्यांची ती जेन्ना वतात सामूहिक चतुर्थी मागीर दिवचले कासारपाल हांगा अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या मागणेचेर भासाभास करचे खातीर गोमंतक धनगर समाजान समाज बांधवांचे एकत्रीकरण घडोवन हाडले। समाजातल्या बाकीच्या घटकांक मान्यताय मेळ्ळ्या पूण धनगर समाजाकडेन फुडाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलां अशें आदले उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकर हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। गेल्या म्हयनेभरात सगळे मिटींग घेवन आमचो जेन्ना अहवाल गेली 23 वर्सां धनगर समाजाचो जेन्ना फेटाळ्ळो गेलो आनी तेजे उपरांत ताबडतोब सभा घेवन म्हणटा अशी आयज चळवळ चालू केल्ली आसा की 23 वर्सां आमी आमच्या मागणीक लागून खुबशे फॉलोअप केल्ले आसात। 5-6 अहवाल केले, अनेक त्रुटी 8-9 त्रुटी येयले निवारण केले, सगळे केले, तरी देखून ते खंय ते रिजेक्ट जावन येयले अशें आमकां आढळ्ळें। मागीर कळ्ळें आमकां सीएमाक जेन्ना घेवन गेले उपरांत आमकां कळ्ळें की ते रिजेक्ट पडलां तें चुकीन येयलां म्हणून आनी तें परत रेक्टिफाय करपा खातीर सीएमान एक लेटरूय पळयलें सुद्दां लेटर पळयल्लें आसा आनी ते आशय आसा आमकां परत हें जातलें म्हणून पद्दती ओपन जातले आनी आमकां न्याय मेळटलो। पूण आमकां एकच जाता आमी सगळ्याक जागृताय केल्ली आसा आमच्या भुरग्यांनी आख्ख्या गोंयभर 52 मिटींग घेतल्यो कोकरा म्हयन्याक आनी आयच्यार आमच्यो प्रत्येक तालुक्याची मिटींग सभा चालू जाल्ली आसा आनी आयज पयली सभा आज बिचोली तालुक्यात जाल्ली आसा। सांताक्रूज मतदारसंघा खातीर आपुणूच भाजपाचो फुडलो आमदार आसतलो अशें सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी सांगलें। सांताक्रूज मतदारसंघात मंत्री अंतानासियो मोन्सेरात हांच्या कार्यालय स्थापनेक लागून आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस हांणी प्रस्न उपस्थित केल्लो तेन्ना ते उलयताले। कितें आसता आतां पळय आमी आतां बीजेपी आनी तोय बीजेपी आतां कितें बीजेपीन कितें आसता न्हू एकेच कडेन तुका 2 ऑफिसां जावंक शकना एकेच जाग्यार। आतां अशें जालें कितें आतां पळय ऑफिस घालता म्हणून गमलें कितल्याच म्हाका सपोर्टरान फोन केले बीजेपीचे सपोर्टरांनी म्हाका फोन केलो हें कितें चल्लां हांवें कशें आदेलें आनी कितें आसा न्हू तेजें आतां इंटेन्शन कशें आहा तेजेर आहा। आतां तेजें इंटेन्शन हांव नको मात तेजो पळय तो एक पी आहा आज्ञान म्हणून तो हिंगासर आदींच म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन करून भोंवता म्हणजे कामां हांव आहा जाल्यार थिंगा बोंडलोक भोंवता। आतां पळय म्हाजे एक्सिक्युटिव्हचे म्हाजे इनॉग्रेशन जावपाचें आसलें आमच्या बड्डेया दिसा आतां तो कोण 4 कोण आहा तो नाच तो आतां सोदून गेले घरा पण ताका तो मेळूंक ना आमकां 20 सेकंडाक। ग्लासगोत चालू आशिल्ल्या राष्ट्रमंडळ खेळाचो आयज निमणो दीस आनी भारतीय खेळगडे यादीत उरपा खातीर खेळपाचो यत्न करतले। जुडो आनी ट्रॅक सायकलिंगात पदकां मेळपाची आस्त आसा। जुडोत अवतार सिंग जाल्यार सायकलिंगाच्या 1000 मिटरच्या टायम ट्रायलांत रोनाल्डो सिंग लॅन्थोजो भारताचे प्रतिनिधित्व करतले। संस्कृतीक कार्यावळीच्या उपरांत फुडल्या राष्ट्रकुल खेळाची यजमानकी भारता कडेन येतली। भारताचो मुष्टियुद्धपटू अंकुश पंगाल हाणें भांगरा पदक जोडले। तांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सरकार आनी बॉक्सिंग फेडरेशनाचे उपकार मानले। ॲथलेट गुरवीर सिंग हाणें 5000 मिटर धांवपाच्या सर्तींत दादल्यांच्या गटांत कांस्य पदक जोडलें। ते सर्तींतल्या ह्या विभागांत पदक जोडपी पयलेच भारतीय जावन आसात।
आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.